सरान 20 घर बांधले आणि 20 हांव मुद्दम आयच्या दिसा उल्लेख करता इतलोच की आमी समाजाक पागी समाज आणि आमी आमची घरां आमची लोकांची जेन्ना वास्तू जर उबी करता तेजेतून उल्लेख जालो ना जाल्यार आमचे समाज आमचे हितून भितर कांयच हें उरचें ना. 20तली 50% आमकां दिली, 10 घरां आमकां दिली. आता सध्या 7 घरां जाली आनी 3 घरां जावपाची आसा. टॅक्निकल प्रॉब्लेमाक लागून उरले आसा. खरेंच शाबासकी दिवपाची सर. जेन्ना जेन्ना आमचे भुरगे समाजाच्या भुरग्यां कडेन आमचे उलोवप जाता तेन्ना सांगता अल्टन बाबा खूब पायटीच्यान पावता. आमी एक आस बाळगिता की तुमी केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी आमदार आसा तेन्ना केपेंची कॉन्स्टिट्युएन्सी जर खंयची कामां उरली आसली जाल्यार तुमी फुडें व्हरपा खातीर आमच्या सगळ्या समाज बांधवांक फुडें घेवन ती काम करून दितली. पण चिंता हे दोगांक रावन हे दोऱ्या पोटा मदले भशेन रावन हे समाज तुमी भाव काम करतले आनी आमकां हे निश्चय हाडीत. हांव जर मास खायना हांव खाता नुस्त्याक हांव कसलें मास चडसो खायना हांव खायना. सो जेन्ना हांव खाता होच नुस्त्या ना जाल्यार तुका जायना. सो हांव काळजा मनासून तुका आजून नमन करता देव बरें करूं म्हणटा हे तुमी आमकां हाड पावयतले. म्हाका बाबणे तो जेन्ना रमेश बाब आयला स्पिकर तेन्ना म्हणलें आमगेल्या भावान सांगलें फोन करपाचो मनीस आहा आनी उलोवपाचो मनीस आहा. तुमी जेन्ना एसेंब्ली वोट दिसा एसेंब्ली चोयली जाल्यार 18 days हांवें एसेंब्ली चड करून 95% केपें सेंट्रीक जे केपेंच्या मतदारसंघात लोकांक डे टू डे प्रॉब्लम आहाय ते एसेंब्ली मांडले. तुमकडे चोयला आसतलें गोवा सेंट्रीक उलयला केपेंच्या मतदारसंघात जे बारीक समाज आसा बारीकसो उदक लायट रस्ते हे बेजीक फेसिलिटी सरकार दिवपाचे आहा ते हांव परस एसेंब्ली मांडले. आनी हांव काळजा मनासून स्पिकराक देव बरें करूं म्हणटा. आनी जेन्ना सदां सांगता कसले फंक्शनां आसले हांव केपें मोती आहा एक सायडीन बाब सुभाष आहा आनी एक सायडीन बाब रमेश आहा. दोनी सायडीन 2 खांबे BJPचे. हांव जर काँग्रेसा आमदार जालो म्हाका स्पिकर सगळ्यांक दिता 30 आनी 9 जाणांक चड उलोवपाक म्हाका सदां स्पिकर म्हाका दिता. सो काळजा मनासून स्पिकराक देव बरें करूं म्हणटा. हे तुमकां समाजाक तुमगे चडशे पागी भाव हांव काळजा मनासून देव बरें करूं म्हणटा. इतलें तुमकां काम केलां आमचे गोंयचें GDP जे वाडयलां इतले हजारांनी करोडांनी पयशे जे निश्त्या उद्देशी आमकां गोंया आमगेले गोंयचे ट्रेजरी येता हे तुमकां लागून येताय. कितले एक्सपोर्ट जाता जे कुंकळे फिश मिल आहाय थंयसून कितले नुस्तें एक्सपोर्ट जाता कोणा लागून जाता हे तुमकां लागून. जे म्हाका दिसता सरकार तितलो तांकां इम्पॉर्टन्स दिना. म्हाका दिसता आनी आतां फाटीं आयकलें की तुमगे सबसिडी आहा ती काय आमगेल्या एका आमदारान पॉयंट उजार हें काडलो की सबसिडी कितें आहा ती काडपाक सोदताय म्हणून. डेफिनेटली सरकारान तेंगेलो तो स्टेटस OBC तांकां तितलो फावो तो मान सरकारान दिवचो. आज जी वार्षिक जी पुजा आसा आमी समुद्र मंथन समुद्राची पुजा जावपाची आसा ती करपा खातीर आनी आमी समुद्राक आमी देव मानतात आनी बाबा रे आमचें जें पोटापणाचें रक्षण करपा खातीर आमी समुद्राक वतले आनी तातूंत बाबा आमचें सगळ्यांचें म्हणजे जो समुद्राक बसपी जो घरकार बापूय आसा की तो ताजें रक्षण कर म्हणजे आमचें घर कुटुंब जें आसा न्ही बरें वेवस्थीत चलूं दी अशा प्रकारची मोठें गाराणें आजच्या दिसाक नारळी पौर्णिमेच्या निमित्यान आमी सगळे जाण घालता. आनी तातूंतल्यान आज साकून म्हणजे खरें म्हळ्यार 1 तारखेर जरी सरकारी जालें पण आज प्रत्यक्षान म्हणजे आयज साकून म्हणजे जी धार्मीक आमची परंपरा आसा म्हणजे आज साकून आमी समुद्राक वचपाचें अशी ही परंपरा आसा. आनी अशा ह्या दिसाक पुजा जालीच समुद्राचें पुजन आमी करतलेच. आनी आज ह्या निमित्तान आमकां राजकीय सामाजीक क्षेत्रांत आशिल्ल्या लोकांक आपल्याला जाल्यार म्हाका तुमी तुमचो इलेक्ट्रिसिटीचो प्रॉब्लेम आसा म्हणजे अंडरग्रावंड करपाक जाय हे तुमी म्हाका कोणें सांगलें सरपंचान सांगलें म्हाका ना सरपंचान सांगना म्हाका हेडूय सांगलें म्हाका ना केन्ना आमदार म्हणटालो म्हाका कितें आसा सांगता. पण हो प्रॉब्लेम म्हज्या आगोंद जेन्ना हांव येता त्या वेळाचेर परत एकदां म्हजे मदलो जो आमदार सभापती जो असो जागो जालो आनी हांव म्हणलें पळोवप आसा न्ही की जितले पयशे खोलपर्यंत लागता आसा की ताका कनेक्टेड आसा पयसा आनी त्यामुळे 59 करोड रुपीज आसा आमी पयल्या जावका सँक्शन केले आनी फक्त लोलये करून रावलो ना म्हणजे सादारणशे आमी 153 कोटी रुपया तितून सँक्शन केलें इलेक्ट्रिसिटीचे त्या वेळाचेर खोलाय आसपाव आमी करून घेतलो आनी त्यामुळे की तुम्ही न सांगता सुद्धा नसेल तुम्ही म्हणजे खूप प्रेशर घालना सांगता सुद्धा नसेल तुम्ही घडये
आमदाराचे प्रश्न घातला असं येता बरोबर न्ही ते जावपाक जायना म्हजे प्रश्न घालूंक ना ते हांव दुसरो आमदार कुठली सांगून सारकें आज समजा दुसरो जो विशय येता उदकाच्या बाबतींत एटलिस्ट 12 तास आमकां उदक मेळपाक जाय म्हणजे आज आमी 2 डॅमाचे जे विचार करता आसतना सादारणसो आमी 200 कोटी रुपया आमी संबंद म्हणजे आमच्या पैंगीण मतदारसंघाचो विचार तरी करता गावणे डॅमाचे किंवा आमचे आसा की तो करता आसतना आमी खर्चोय विचार करता म्हणजे उदकाच्या दृश्टिकोनांत तर लायटीच्या दृश्टिकोनांत तर रस्ते तर म्हाका व्हडले प्रॉब्लेम ना रस्ते जे आसा ते जर आमी मातशे एक्सटेंड केले जाल्यार विशय सोंपता विशय सोंपलो खंयचो लायट उदक आनी रस्ते हो 100% उदक सोंपता